मोगाच्या बाबा भयणीनो, येवकारिस्ता मुखार आमी आसा. ह्या येवकारिस्ता मुखार आमी करसूचो एक घंटो आमकां आत्मीक बरेपण जडचें तें जावन दी. सबार त्या सावा कान घेवन आमी आयल्या. सबार गरजो आमच्या काळजांत आसात. सोम्याक आमी तो समर्पूंक आयल्या आनी ताचे आशिर्वाद आमी जोडूंक आयल्या. ह्या वेळार येवकारिस्तांतल्या जेजूक ल्हानशें आमचें मागणें भेटोवया. पवित्र येवकारिस्तांत आसच्या भोव मोगाळा जेजू, हांव आयला तुजे सरशी. कोणाच्याय वत्तायेक लागून न्हय, बागार स्वाकुशेन आत्मीक आकर्शण भोगून तुजे ते हांव येवन पावलां. तुका बेटा जाय, आत्मीक बरेपण जोडी जाय, शांती आपणाय जाय, समाधानाचो अनुभव आपणाय जाय, काळेज दादोसकायेन बरा जाय, मोत हागूर जाय, चिंतनाची जडाय उणी जावन कुडीक बादाक करची पिडा गुण जायचे. सबार तेंपातावन दोसचे समस्ये परिहार जायचे. समस्या वरवीं कंगाल जाल्लें म्हजें जिवीत परत जिवाळ जायचे. निराशेचें जिवीत आशादायक जावन बदलाचें. नकारात्मक भावना सकारात्मक जावन परिवर्तन जायचें. ह्या खातीर सोम्या हांव तुजे सरशी आयला. हांव आयला तुजे सरशी. बापा म्हज्या काळीज उगडापूंक तुका बरोसून तुजे सरशी आयला. आपा आशिर्वाद दी म्हाका. ही इतलीं उतरां आमी गायनांत गायन करया. हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या, काळीज उगडापूंक तुका बरोसून तुजेशी आयला. बापा आशिर्वाद दी म्हाका. हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या, काळीज उगडापूंक तुका बरोसून तुजेशी आयला. बापा आशिर्वाद दी म्हाका. सोम्या म्हजें कुटाम समाधानाचें बिडार जायचें. म्हजें घर मोगाचो सागोर जायचें. म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका दिवची बेजाराय विराराय आनी कारांदाय आसा, तांकां सारकी समजुणी मेळा जाय. म्हजीं भुरगीं हांवें कितें सांगल्यार आयकनात. म्हजें कितेंच तांकां पडोवन वचोंक ना. म्हजीं दुखां म्हजीं भोगणां तांकां कळीर जायनात. तांची मूत उजवाडाचें. म्हजो पती म्हाका व्हड कुरेस जावंक पावला. म्हाका तो समजून घेना. कुटुंबाच्या जबाबदारेक कांद दिना. खंयच्याची ताका पर्वा ना. गरजेचो वस्तू हाडिना. हे समस्ये म्हाका दसून म्हजो संतोश पाड करतात. सोम्या देखून हांव आयला तुजे सरशी. तुजी कृपा मागूंक. म्हजी पतीन म्हजी बायल सारकी ना. हांवें कितें केल्यार तिका समाधान ना. केदालाय दुरसणून आसता. म्हजे लागीं समाधानाचें उतार उलयना. म्हजी आर्थीक स्थिती बरी ना. जाय तितले पयशे म्हजे लागीं नात. हे म्हजी पतीन समजून घेना. कुटुंबाचे जबाबदाराचें वजें व्हांवोवंक कश्ट मारतात. कुटुंबाचो हारभार म्हाका तांगून धरूंक जायना. म्हज्या जबाबदारेंत तुजी कृपा म्हाका जाय. तुजें प्रेरण म्हाका जाय. तुजें बळ म्हाका जाय. पवित्र आत्म्याची सकत म्हाका जाय. तुजो उजवाड म्हाका जाय. देखून हांव आयला सोम्या तुजे सरशी. गायन आमी गावया. हांव आयला तुजेशी बापा मोच्या, काळीज उगडापूंक तुका बरोसून तुजेशी आयला. बापा आशिर्वाद दी म्हाका. सोम्या म्हजे असले थोडे आत्रेग आनी उद्देश
काळजाची आशा घेऊन आज सकाळी म्हज्या घरांत हांव बायसर आयला तुजे सरशी आयला फकत तुजे सरशी कोणाय मनशांचो आदार न्हय बगार तुजो आदार तुजी ससाय तुजी मजत सोदून हांव आयला या पूण शेताक हांव आयला सांजुजे वासान तुजे मिसांव सोलोन व्हरून तुका परगट केल्लो हो पवित्र जागो तुज्या सेवका सांजुजे वासाक ताच्या जिवाक आयिल्ल्या आपायांतले अजापी तरान राखले आपायांतले ताका सांबाळून व्हेल्ले त्या आजापांच्या थळाक तुज्या विशेष सक्तीचेर पातयेवन हांव आयला गायन आमी गावया हांव आयला हवयला तुझेशी बापा म्हज्या काळी सुगडा तुका बरो वचून तुझेशी आयला बापा आशीर्वाद दी म्हाका सम्या तुजें बेसांव जोडून घरा पाटी वचोंक हांव वाशेता शांती समाधानान नवो व्यक्ती जावन ह्या पूर्ण शेतांत हांव म्हजें मेट हांव भायर दवरतलो तुजें तावन हांवें जोडून घेतिल्लें समाधान म्हज्या घरा हांव प्रसार करता समाधानाचें वातावरण कुटुंबांत आसा करता कुटुंबाच्या अशांतीक हांव आस्तावन कारण जावंक सोदना कुटुंबाघरांची भोगणां हांव दुखोवंक सोदना कोणाच्याय मोतीक हांव घाई करचो ना कुटुंबांत हांव झगडचो ना संबंद हांव कदलोवन घालचो ना शेजाऱ्या लागीं दुस्मानकाय दवरचो ना द्वेश हगे तिरसूंक अवकाश आनी संदर्भ हांव सोदूंक राखून रावची ना बेलशेल्लो आनी मोडुल्लो संबंद परत घडसूंक मुखार सरतलो हांगा आल्तारीर उंड्या रुपार तुका आसच्या तुका पळोवन केल्लें हें आराधन घरा वचून म्हज्या घरच्यांचें तोंड पळोवन तांचें तुजें आराधन थंयसर करतलो तांचें तें हांव तुका देखतलो हें आराधन म्हज्या शेजारा हांव विस्तारयतलो ह्या आराधनाचो फळ म्हज्या कुटुंबांत व्हरता अशें म्हज्या घरा म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या शेजारा हांव तुका हाजीर करतलो तुका साक्ष जातलो दिसानांतल्या तुज्या जाग्यार हांव दिसचें तुजें प्रतिरूप हांव जातलो हांव अस्कत म्हाका तुजो आदार दी हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या हवयला तुझेशी बापा म्हज्या काळी सुगडा तुका बरोसून तुझेशी आयला बापा आशीर्वाद दी म्हाका ही सगळी पृथ्वी आनी संसार देवाची महिमा वर्णिता प्रकृती संगी मेळोवन आमी देवाचो मोग वर्णिया सूर्य चंद्र नखेत्रां फुलां झाडां वर्त्या सोबायेन भरलेली आनी देवाच्या मोगाची सावळी हर एकल्याचेर आमचेर आसा त्या सर्वेश्वरान आपलो मोग आमच्या काळजांनी वतला आनी आमकां ताची भुरगीं जावन ताणें घेतल्या ताची शुभर्थ आमी गाजोवया आनी गावया गीत कितलो वर्तो मोग देवाचो उबे रावया ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 390 So
वर्णुचो सूर्य चंद्रानी नखेत्रां सगळी फुलां जळाती सोबाय कशी सर्वांचेर आसा मोगाची सावळी रसना वस्तू सोम्या देवाची कितलो वर्तो देवाचो कसो आमी तो वर्णुचो कितलो वर्तो देवाचो कसो आमी तो वर्णुचो आमच्या काळजांनी आपलो भगवंता आमकां आपली बरणी करता गाजोवया आमी ताची शुभ वार्ता पृथ्वीच्या हर एक कोंतान मोगा कितलो वर्तो देवाचो कसो आमी तो वर्णुचो 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 हालेलुया हालेलुया बसया ही सगळी पृथ्वी सगळो संसार देवाची महिमा वर्णिता सूर्योत्सव नखेत्रां सर जावन आसा ताची अद्भुत कार्यां अंतराळाचेर भुमीचेर सागोरांत मनशा जाणवा एक आनी गिण्यांक मिक्वाली एक मांडावळ आसा वर्ती मांडावळ ती बांदावळ आसा नटवणी आसा साजवणी आसा त्याच देवान आमकां मनशांक रचना पैकी उत्तम रचना जावन रचला जाणवाय समजणी ताणें आमकां दिल्या बोध दिल्या बरें खंयचें वायट खंयचें आनी तिचें खंयचें सत खंयचें फट आनी हांचो मदलो व्यत्यास कितें तें समजोवची सकत दिल्या जाणवाय दिल्या त्याच जाणवायेन सोम्याचें आराधन आमी करता ताणें आमकां दिल्या आत्म्यान आमी ताका होगळशिता अर्गां दिता दिन वाचता ताचो उपकार आमी बावुरता या येवकारिस्थांत तो जेजू विशेष सक्तेन आनी पदवेन आमचे मदें हाजीर आसा ह्या जाग्यार ताची सकत आसा ह्या जाग्यार ताची कृपा आनी बोळ आसा ताच्या हाजीरपणान ही सुवात पवित्र तो आमकां ताचे सरशी आपयता ताचें दर्शन घेवंक दादोशी जावंक ताच्या सर्गींच्या भंडारांतलें बरेंपण आमकां दिवंक तो आशेता कितें आज आमी ताचे लागीं काळजाच्यो माळयांनी बरोवन मागता तें खंडीत जावन तो आमकां दितलो पवित्र पुस्तकांत एक किर्तन आसा सोम्या तुजें दर्शन घेवन हांव दादोशी जाता 16वें किर्तन हे बी 9 तें किर्तन आमी गावया दर्शन तुजें घेवन दर्शन तुझे घेऊन हांव सोम्या दादोशी जाता 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 दर्शन तुझे घेऊन हांव सोम्या
सौम्यादा दोषी जाता दर्शन तुझे घेऊन हांव सौम्यादा दोषी जाता नीती खातीर मारता ओलो आयको देवा मुझ्या विणणेक तू कांडी सर्वेस्पुरा नीती खातीर मारता उलो ऐकतो देवा मुझे विनवणेक तू कांडी सर्वेस्वरा सौम्या तुका उलो मारता जाती म्हाका दाखय तुझे विश्वासी पूण सांबाळ म्हाका सौम्या तुका उलो मारता जापी म्हाका दाखय तुझे विश्वासी पण सांभाळ म्हाका दुस्माना धांवता पळता आसरो सोंपता तुझ्या पाखाट्याच्या सावळेन देवण रावता दुस्माना धांवता पळता आसरो सोदता तुझ्या पाकाट्यांचे सावळे लिपोन रावता दर्शन तुझे घेऊन हांव सौम्यादा दोषी जाता 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 देवाचो आत्मो ह्या सगळ्या पृथ्वींत आसा आत्म्या वरवीं प्रकृती जिवाळ आसा आत्मो आमकां जीव दिता संवसाराच्या सुरवेरस देवान खंयचेय रसचे आदी रूख झाडां अंतराळ तारा मनजात सुकणी सावजा रसच्या आदींच आत्मो आसुल्लो आनी त्या वेळार कांयच नासलें पूण उदक मात्र आसलें उत्पत्ती ग्रंथांत पयलो अध्याय वाक्य 1-2 सांगता आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकार आसली रिती आसली आदी सागोराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतले हें दैवीक वारें देवाचो आत्मो तो उदका वयल्यान हेवशी तेवशी भोंवतलो रचनेंत ह्या आत्म्याचो पात्र विशेश जेजून आमकां हो आत्मो पवित्र आत्मो दिला त्या पवित्र आत्म्यान आमकां तो नवी रचना करता आपोस्तलां लागीं जेजून सांगलें पवित्र आत्मो तांकां दिवन कोणाची पांतकां तुमी बक्षिता ती बक्षतली म्हणून हो एक बक्षण्याचो आत्मो आमकां दिला पवित्र आत्म्यान आमकां अभिशेक केला तो आत्मो आमकां नवें करता आनी सगळ्या पृथ्वीचे रूप नवें करता त्या देवाच्या आत्म्याक आमचेर मागया गावन किर्तन धाड तुज्या आत्म्याक हे बी 59 पुटा 73 हे गायन गायता आसतना उबे रावया प्रकाश
उजवाडान तूं नेसलाय मैमेन आनी वैभवान तूं भरलाय प्रकाश भरीत उजवाडान तूं नेसलाय पालक्यांनी तूं जरी फुटोवंक करताय गुंड्या दोंगरा मोतल्यान तो वाळयताय फालक्यांनी तूं जरी फोटो करताय उड्या दोंगरा मदल्यान त्यो वाळयताय तुझ्या निवासांत पावस तूं वताय गोरवांक मनशांक दाराळ खाण दिवन कोसताय तुझ्या निवासांत पावस तूं वताय गोरवांक मनशांक दाराळ खाण दिवन पोसताय विविध तुझी कृत्या कितली विचित्र कृत्या फाटल्यान तुझी जाणवाय विचित्र विविध तुझी कृत्यां कितली विचित्र कृत्या फाटल्यान तुझी जाणवाय विचित्र पृथ्वी तुझ्या रस्त्यांनी जर भरल्या नावाड तुझ्या धन्याकत म्हज्या पृथ्वी तुझ्या रसनांनी सर भरल्या नावाड तुझ्या दन्या आत्म्या मोज्या वेळा वेळार पोषण दिताय म्हणून सगळे आसा तुजेर दोळे लागून वेळा वेळार पोषण दिताय म्हणून सगळी आसा तुजेर दोळे लावून तूं दिताय ते सगळे एकठांय करता पोट भरून खावून तिता दोशी जाता तूं दिताय ते सगळी एकठांय करता पोटभर खावून ती दादोशी जाता हातूं सोडशी सगळी काबरण वेता प्राण तूं काडशी सगळी मरण पडतात हातूं सोडशी सगळी गाबर वेता प्राण तूं काडशी सगळी मरून पडता श्वास तूं दिशी परत रसून येता पृथ्वीचे रूप सगळे नवे जाता श्वासू दिशी परत रसो येता पृथ्वीचे रूप सगळे नवे जाता लाड तुझ्या आत्म्यान सर्वेस बरा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वेश्वरा लाड तुझ्या आत्म्यान सर्वेश्वरा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वेश्वरा उतरासो तोडो लियाला मी करया काय करणे बसया मोगाच्या बाबा बहिणो आमी खंयसरी वेता आसतना आमकां वाट कळीत ना जाल्यार थंयसर वाटेर थोडे सायन बोर्ड आसतात त्या बोर्डाचेर एरो मार्क आसता बाळनादा गुरुत्व म्हूण सांगता आमी तें आसा तें पळोवन आमकां खंयसरी वचोंक सादी जाता तशेंच आमच्या क्रिस्ती जिणेंत गुगल मॅप GPS वाट दाखोवचे बोर्ड आसतात आनी आमकां पवित्र पुस्तक ह्या देवाचें उतार आमच्या पैनाक वाट दाखोवचो एक बोर्ड म्हूण येता ह्या पैना वेळार आमकां इशारे गरज आसात पिकनिकाक वेता आसतना थंयसर जाग्या विशयांत माहिती दिवचें वाट दाखोवचें गायड आसतात तशेंच देवाचें उतार आमकां क्रिस्ती जिणेक एक गायड या मार्गदर्शन जावन आसा आनी देवाचें उतार नियाळच्या पयलें आमी देवाचें तुजे उतरां सोमी आत्मीक जिवी दितात म्हणलें गायन आमी गावया हे बी 12 पुटा 50
आत्मी जिवीत दिता तुझी उतरां सोम्या जियेक उजवाड हाडटा तुझी उतरां सोम्या आत्मी जिवीत दिता तुझी उतरां सोम्या जियेक उजवाड हाडटा सर्वेस्पराचे दर्शन जीवाते घटा सर्वेस्पराचे उपादेश नेमक्याची जाणवा सर्वेस्पराचे निया काळजाचो संतोष साचो सराज्ञा स्पश्ट डोळ्यांचो उजवाड तुझी उतरां सोम्यात मी जिवीत दिता तुझी उतरां सोम्या जियेक उजवाड हाडटा तुझी उतरां सोम्या मी जिवीत दिता तुझी उतरां सोम्या जियेक उजवाड हाडटा देवाचे उतराचेर एक ल्हानसो नियाळ आमी करया. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 12वो आवास्वर ओळून 14, 17 आनी 20 तातूंत अशें सांगलां तुमकां दगदेतेल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हणल्यार हांवें शिराप न्हय. तुमकां दगदेतेल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हणल्यार हांवें शिराप न्हय. 17वें वाक्य सांगता खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट पाटी दिनाकात. 20वें वाक्य सांगता तुजो दुस्मन भुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी. तो ताणयता जाल्यार ताका पियोंक दी. वय तुमकां दगदेताल्यांचेर आशिर्वाद मागा. चिंतलें तितलें सुलाभ न्हय, तितलें सलीस न्हय. मनशाचे बाग हे मस्त कश्टांचें. आमकां शिराप काल्ल्यांक आशिर्वाद दिवचे पूण एक आमी उडास दवरचें. आमकां कितें सड्ड कश्टांचें आसा तेच सोमी आमचें तावण विसारता. ताच्या पाटला दारा तावण विसारता. आसाद्य जाल्लें जेजू विसारिना पूण तितके कश्ट मारचे सैबाक आमच्या कश्ट मारचे तें सोमी आमचें तावण विसारता. तुका दुस्मानाशी येत हर एका दिसा म्हणलें बरें नानान तरेची इजा दिता. तेची इराराय सोसूंक जायना. तुजी वाट बंद करता जावंक पुरो. तुजे उदकाचें पायप कट्ट करता जावंक पुरो. तुका गाळी दिता शिराप दिता. ताका तुवें आशिर्वाद दी लागी. ताका तुवें बरें माग लागी. ह्या ताणें गाळी सवल्याच्या गी. 10 वांट्यांनी सडीत गाळी ताका दिल्यात गी. ह्या ताणें दिल्ल्या शिरापाच्या गी 10 वांट्यांनी सडीत शिराप तुवें ताका दिला गी. तूं मरण वचो पूण तुका ताणें सांगतना तुवें ताका तूं माती खावन वचो म्हणला गी. मरण वचो माती खावन वचो तूं बरकात जावचो नाय. तुका कितेंच घडपोवचें ना अशें सांगचें. आशिर्वाद मागचे गी. ही आशिर्वादाची उतरां गी. ही वायट मागची या शिराप दिवची उतरां गी. थोडे फावटी आमकां कळीत नासतनाच आमच्या जिबेन तावणू ती उतरां वळोवंक पुरो. हेरांनी आमकां तशें सांगलां जावंक पुरो. ती जीब आसा पळया कशें उलवळटा. सांजाकोब आपल्या पत्रांत जिबे विशांत बरी शिकोवन दिता. सांजाकोबाच्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत घरा वचून हो अध्याय एक फावटी वाचा. बरी शिकोवन आमच्या सालथ्या जिविताक जाय जाल्ली. आनी 3ऱ्या अध्यायांत 9वें वाक्य अशें आसा त्या जिबेन सोम्याक आनी बापाक आमी आरशेता आनी तेच जिबेन देवाच्या सारक्याक रचलेल्या मनशाक आमी शिरापता. आनी 10वें वाक्य अशें सांगता त्याच तोंडान तावन भायर सरता आशिर्वाद आनी शिराप.
म्हज्या भावां भयणीनो अशें जावचें समानय. आनी 11वें वाक्य आसा, झरीच्या एकाच तोंडांतल्यान गोड आनी कोडू उदक वळतावे. पळय, एकाच जिबेतान थोडे फावटी आशिर्वादी वळता, शिरापी वळता. आमी पेल्याक आशिर्वाद दिल्यार मात्र हांगा देवाच्या घरा भितर रावून हात जोडून देवाची बेसांवां विचारूंक योग्य आमी जाता, नंतर आमी जायना. इगर्जे भितर सांत आंतोनी सुकूर सायबिणी भायर वचून घालता तुका वनांनी, अशें तुका बेसांवां मेळची, उपकार मेळचे. तूं इगर्जे भितर कसो आसाय म्हणल्याचेर न्ही, इगर्जेन तूं कितें मागताय, कितलें रडताय, कितली तकली आड घालताय, कितलीं दुकां घालयताय, इमाजी मुखार कितलो वेळ तूं मागणें करताय हाचेर वंदोन न्ही. मागार इगर्जे भायर तूं कशें जियेताय, तुज्या घरा कुटुंबां सांगाता तूं कसो आसाय ताचेर वंदून इगर्जे भितर तुवें बेसांवां जोडची, काकूळ तूं मागची. भायर काकूळ तूं दाखयल्यार इगर्जे भितर तुका काकूळ तूं मेळटली. सोम्याचे मुखां मोळो सक्कडी माजींची तोंडां पळोवंक तुका सादी जाता जाल्यार घरा वचून तुज्या शेजाऱ्यांचें कोणाचेर तुका राग आसा तांचें तोंड पळोवंक तुका सादी जायचें, त्या दळान तें बेसांव मेळटा. ताचेर वंदून इगर्जे भितर तुवें केल्लें मागणें देव आयकता. इगर्जेंत मागण्याक जोडले हात इगर्जेन भायर पेल्याच्या गरजांक पावोवंक, पेल्याच्या कुमकेक उपाय करूंक, पेल्याची दुकां पुसूंक तें उक्तें करूंक जाय. मुखाल भावां भयणीनो, एवकरिस्ता मुखार आमी आसां. सोमी आपल्या कुरपेच्या भंडारा तावन कुरपे देणी आमकां दिता. कितें आमी ताचे कडेन इसारता ते कंडीस जावन तो आमकां फावो करतलो. पूण आमी आमच्या पाडतीन कितें पुणी सोम्याक दिवंक आसा. जायत्या गरजां खातीर आमी मागले, तेरसा वेळार विगारान जायत्यो गरजो उसारल्यो. जायत्यो गरजो आसात आमच्यो सदांच्या जिविताच्यो, आत्मीक जिविताच्यो, लौकीक जिविताच्यो, संवसारी जिविताच्यो सकट गरजो आसा, भार आसात. पूण तें मेळाचें जाल्यार कितें पुणी आमी सोम्याक दी जाय. सोम्या तुका हांव कितें दिवं, सोम्या तुका हांव कितें दिवं म्हणून एका सांतीनीन जेजू लागीं विचारलें, म्हज्या लागीं कितेंच ना सोम्या, तुका कितें हांव दिवं. सोम्यान म्हणलें, तुजी पातकां म्हाका दी, तुजी पातकां म्हाका दी. आमी कितें दिल्यार फुलां जावंक पुरो प्रकृतीन कितें मेळटा तें सोम्याचेंच, आमचें न्हय तें, ताचें ताकाच आमी दिवचें. पूण आमचें म्हणलें आसा जाल्यार तें आमचें पाताक, आमचें बरें करण्यो, आमी केल्लें बरें वायट आमी म्हणटा मरतना तें मात्र व्हरता म्हणून तें आमी सोम्याक दिवया. एका कंतारान भोव बऱ्या रितीन सांगलां, बागेंतल्या फुलां मदें. ते कंतारान आसा, बागेंतल्या फुलां मदें, रानांतल्या झाडां मदें, खणींतल्या धातू मदें ईश्वराक सोदलें हांवें देणें. म्हळ्यार कंतार कितें सांगता, सोम्याक एक देणें म्हाका दी जाय. कितें दिवचें, सगळ्यान सोदता, फुलांच्या तोटान सोदता, रानान सोदता, दर्याच्या उदका भितर सोदता, रेवे वेलेर सोदता, कितेंच ताका मेळ्ळो ना. पूण अखेरीक सोम्यानच म्हाका दाखयलें कितें हांवें ताका दिव्येत की म्हणून. म्हज्याच हृदयांत लिपलें म्हजें हीन हलकें काळीस, तें सोम्याक आमी दिव्येत. तें कीर्तन कंतार आमी गावया. यो 26 ಪುಟ 399 बागेंतल्या फुलांमध्ये, रानांतल्या झाडांमध्ये. करून बिरावाच. बागेंतल्या फुलांमध्ये, रानांतल्या झाडांमध्ये, खणींतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोदलें देणें. येसूच्या काळजा सोबे भेटता काळीज मोजे.
जेजूच्या काळजा सोबे भेटता काळीज मोजे दर्याच्या उदकावीत वेळेच्या रेवेवीत रासांच्या देव्यांवीत कितेच ना म्हाका मेळ्ळे जेजूच्या काळजा सोबे भेटता काळीज मोजे जेजूच्या काळजा सोबे भेटता काळीज मोजे ईश्वराक जाय आसले ते ताणेंच म्हाका दाखयले हृदयान म्हज्या लिपलले विणालके काळीज मोजे ईश्वराक जाय आसले ते ताणेंच म्हाका दाखयले हृदयान म्हज्या लिपलले विणालके काळीज मोजे जेजूच्या काळजा सोबे भेटता काळीज मोजे जेजूच्या काळजा सोबे भेटता काळीज मोजे जेजूच्या काळजा सोबे भेटता काळीज मोजे दया करून बसया मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या संवसारी जिणेंत आमकां मनशाचो सांगात जाय ताच्यागे सडीत मापान सोम्याचो सांगात आमकां जाय जिवितांत साबार पोवटी आमी पडटा अडसता कांगाळ जाता सोम्याचो सांगात आमकां जाय येवकारिस्तांतलो जेजू ताचो सांगात बासायता आनी हांव तुमचे सांगात आसतलो संवसाराच्या अंत्य पर्यंत म्हूण सांगलो जेजू आमकां तो फटयना आमच्या सांगात तो रावता देखून ताका आतां आमी उलो मारया सोम्या तूं म्हाका जाय म्हणल्यार उल्या आमी मारया आनी ताका ताची मजत आमी मागया तुमचे जबाब सोम्या तूं म्हाका जाय सोम्या तूं म्हाका जाय तुज्या शिकवणे प्रमाणे जियोंक कश्ट मारतना सोम्या तूं म्हाका जाय शिकपांत म्हजी मिनत आनी सादान पावनातल्या वेळार सोम्या तूं म्हाका जाय शिकपांत अभिरूस नातल्या वेळार सोम्या तूं म्हाका जाय मागण्यांत सुखी दाड आनी निराश बगतना सोम्या तूं म्हाका जाय समजणी आनी बरें म्हूण हांवें होगडायल्या वेळार सोम्या तूं म्हाका जाय शांती समाधान हांव विसरल्या वेळार सोम्या तूं म्हाका जाय वायट संगाती आनी वायट सवयांक सांपडलेल्या वेळार सोम्या तूं म्हाका जाय म्हज्या कामांत अभिरूस नातल्या वेळार सोम्या तूं म्हाका जाय कुडीच्या अक्रम ओडण्यानी आनी बगनांनी कश्ट जातना सोम्या तूं म्हाका जाय जिणेच्या कश्टा वरवीं निराश बगतना सोम्या तूं म्हाका जाय कश्ट आनी आनवारा मध्ये अडसतना सोम्या तूं म्हाका जाय पिडे शिड्यांत कश्ट जातना सोम्या तूं म्हाका जाय पिडा सोसूंक तांकां नातल्या वेळार सोम्या तूं म्हाका जाय साबार दुबावा मध्ये घुस्पडत आसतना सोम्या तूं म्हाका जाय कश्ट आनवार आनी दुखांच्या आनी आकांतांच्या वेळार सोम्या तूं म्हाका जाय म्हज्या अस्कत भावटांत तूं म्हाका दिसा नातल्या वेळार सोम्या तूं म्हाका जाय कश्ट बगून सोलवातना सोम्या तूं म्हाका जाय बेकार आसून बेजार पावतना सोम्या
सगळ्यांक तूं म्हाका जाय कुटुंबांत असमाधान उपजाल्या वेळार सगळ्यांक तूं म्हाका जाय कुटुंबांत मोरान दूख बेजाराय हाडून आयिल्ल्या वेळार सगळ्यांक तूं म्हाका जाय मोगाच्या मनशातावन अनुपर्पण मेळिल्ल्या वेळार सगळ्यांक तूं म्हाका जाय स्वाभिमान होगडावन एकसुरपण बघताना सगळ्यांक तूं म्हाका जाय हेरांतावन उत्तेजना बदलाक तिरस्कार मेळताना सगळ्यांक तूं म्हाका जाय म्हज्या कश्टा वावटेक फावो तो प्रतिमोल मेळांतल्या वेळार सगळ्यांक तूं म्हाका जाय म्हज्या व्यवहारांत जैता बदलाक सलवणी मेळताना सगळ्यांक तूं म्हाका जाय कश्टा अनवर आनी लाचार जावन हेरांनी केणता आसतना सगळ्यांक तूं म्हाका जाय हेरांनी विश्वासघात केल्ल्या वेळार सगळ्यांक तूं म्हाका जाय बरें करतना वायट पाटी मेळताना सगळ्यांक तूं म्हाका जाय हेरांचें बरेंपण पळोवन मोसोर आनी द्वेश म्हाका करगिनाशे सगळ्यांक तूं म्हाका जाय आपूण हेरांच्यागी बुद्धवंत म्हणून गर्वांत हांवें दोशी पडनाशे सगळ्यांक तूं म्हाका जाय म्हज्याच उतरांक हेरांनी मान दिजे म्हणल्यार चिंताप म्हाका दोशी नाशे सगळ्यांक तूं म्हाका जाय हेरांचे सर गोड आपणाचे सर कोडू म्हणल्यार स्वार्थी चिंताप जिणेंत जिरायनाशे सगळ्यांक तूं म्हाका जाय म्हज्या नृत्यांत आनी साळींत देखी बरीत आसचे खातीर सगळ्यांक तूं म्हाका जाय हेरांचे तपासन करच्या आनी हेरांची तणकी करच्या वायट स्वभाव असो हांवें जायना जावच्याक सगळ्यांक तूं म्हाका जाय म्हज्या कोशेडदाच्या ताळ्याक गुमान दिवन सत आनी नीत पासारूंक वद्दाडता आसतना सगळ्यांक तूं म्हाका जाय म्हज्या लक्षिल्या संबंधांत आनी मोगांत आनी सेवा करच्यांत शेलेपण दाखयनाशे रावंक सगळ्यांक तूं म्हाका जाय म्हज्या मणियाऱ्यांक मोगाचें आनी त्यागाचें बलिदान करतेल्यांक मोग आनी उपकारी म्हूण दाखयनातल्याक सगळ्यांक तूं म्हाका जाय दुस्मानाच्या भासा तावणू वायट मनशाच्या सांगाता तावणू पातकी आनी गतकी जिणे तावणू हरामी आनी हंकारी मनशा तावणू म्हाका राखोंक सगळ्यांक तूं म्हाका जाय आमाल पिड्याच्या आनी स्कांदलाच्या सर वायटान तावन हांवें सुरक्षीत उरच्याक सगळ्यांक तूं म्हाका जाय म्हज्या जिणेच्या हर एका संदर्भार सगळ्यांक तूं म्हाका जाय म्हज्या जिणेची सांज लागीं पावतना सगळ्यांक तूं म्हाका जाय म्हज्या जिणेच्या अंत्यकाळार सगळ्यांक तूं म्हाका जाय हांव मोतीर नासतना तुका सेवंकू असहायक जाल्ल्या वेळार सगळ्यांक तूं म्हाका जाय म्हज्या निमाण्या घडयेन तुजे विशयांत चिंतूंक म्हजी मोत सकनातल्या वेळार सगळ्यांक तूं म्हाका जाय म्हजे हात पाय लांकूड जावन तुजें स्वादीक नांव काडूंक म्हजी जीब सुटनातल्या वेळार सगळ्यांक तूं म्हाका जाय म्हजे वोंट आनी म्हजो ताळो सुकोवन जेजू म्हणूंक सांगनातल्या वेळार सगळ्यांक तूं म्हाका जाय म्हज्या कानांची फुलां बसोवन तुजे उतार आयकूंक हांव सकनातल्या वेळार सगळ्यांक तूं म्हाका जाय म्हजो निमाणो उस्वास तुका समर्पूंची घडी येतना सगळ्यांक तूं म्हाका जाय हांवें बोगच्या ताड वडींत आनी आट्या विट्यांत सगळ्यांक तूं म्हाका जाय म्हज्या जिणेच्या सर दिसांनी तशेंच मरणांत सगळ्यांक तूं म्हाका जाय आमच्या जिणेच्या सर घडितांनी जिवितांतीन मरणांत तो आमकां जाय तो आमचे सांगी रावता जाल्यार ताचो अर्थ तो आमचो मोग करता म्हाका कितें पूण फायदो आसल्यार हांव मोग करता न्ही हांव ताचो मोग करता कित्याक तो म्हजो मोग करता ताचो मोग अपरिमीत जावन आसा ताचो मोग न्ही आनी आमी कंतार घेवया चिंतूंक ना देखूंक ना येदोल हांवें भोगूंक ना यो 29 पुटा नाल्नूरू उबीर आवाज चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असलो अपरिमीत मोग चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असलो अपरिमीत मोग जेजूचो अपरिमीत मोग जेजूचो अपरिमीत मोग धरनासलो घडनासलो उंचायेक मेळनासलो जेजूचो अपरिमीत मोग चिंतूंक ना देखूंक ना येदो
येदोळ आवे भोगुना असली दया माया चिंतुंगना देखुंगना येदोळ आवे भोगुना असली दया माया जेसूची दया माया जेसूची दया माया घड नासली उंचायेक मेळ नासली जेसूची दया माया चिंतुंगना देखुंगना येदोळ आवे भोगुना असले शांत समाधान चिंतुंगना देखुंगना येदोळ आवे भोगुना असले शांत समाधान जेसूचे शांत समाधान जेसूचे शांत समाधान घड नासले उंचायेक मेळ नासले जेसूचे शांत समाधान देवाचो मोग वर्तो जावन आसा आमी ताचो मोग करचो न्ही बगात ताणें आमचो पयलो मोग केलो देखून ताच्या मोगा खातीर आमी अर्गां दिवंक जाय आमचो मोग थोडे फावटी स्वार्थी जावन आसता म्हाका कितें मेळात म्हणून बकरी मेळ्ळ्यार मात्र साखरी करूंक थोडे फावटी आमी तयार आसता बकरी मेळटा मेळ्ळ्यार साखरी करूंक पूण सोमी आमचें ताव न्हू मोग आशेता आनी त्या मोगाक आमी उपकारी मोण दाखोवन ताचे उपकार आठोवया तुमची अर्गां उलय आमी मारया तुमचे जबाब अर्गां तुका जेजो अर्गां तुका जेसू हांगासर येवंक म्हाका फावो केल्ल्याक अर्गां तुका जेसू तुका आराधन करूंक फावो केल्ल्याक अर्गां तुका जेसू तुज्या उतरान म्हज्या मोतीक उजवाड दिल्ल्याक अर्गां तुका जेसू हांव वावर करतना अपायांतले राखल्याक अर्गां तुका जेसू पयना वेळार अवघडांतले राखल्याक अर्गां तुका जेसू गडगड्या जगल्यानंतले राखल्याक अर्गां तुका जेसू विकाळ जीव दालिता सुरक्षीत राखल्याक अर्गां तुका जेसू वीज सक्तेच्या अपायांतले राखल्याक अर्गां तुका जेसू रांदप करतना गॅसाच्या अवघडांतले सांबाळल्याक अर्गां तुका जेसू घरांत उज्याच्या अपायांतले राखल्याक अर्गां तुका जेसू वाट चलतना क्रूर मनजाती तावन राखल्याक अर्गां तुका जेसू बांदपाचो वावर करतना अपायांतले राखल्याक अर्गां तुका जेसू माडा माडयांक सडल्या वेळार जावच्या अवघडांतले राखल्याक अर्गां तुका जेसू वीज सक्तेच्या खांब्यार वावुरतना पायांतले राखल्याक अर्गां तुका जेसू वाहन चलयतना जावच्या अवघडांतले राखल्याक अर्गां तुका जेसू दर्यांत आनी न्हंयत बोटीचेर शिप्पाचेर आसतना पायांतले राखल्याक अर्गां तुका सुमी गॅरेजींत आनी हेर कडेन यंत्रोपकरणांत वावुरतना जावच्या पायांतले अर्गां तुका जेसू बरें कुटुंब आमकां फावो केल्ल्याक अर्गां तुका जेसू कुटुंबाच्या मोगाच्या आवय बापायच्या भावा भयणींच्या त्यागा खातीर अर्गां तुका जेसू कुटुंबांत मेळिल्ल्या तिदोवणे खातीर अर्गां तुका जेसू कुटुंबांत आवय बापायच्या त्याग आनी सॅक्रिफिसा खातीर अर्गां तुका जेसू आमच्या फुडारा खातीर तांणी काडिल्ल्या वावटी खातीर अर्गां तुका जेसू पिडे वेळार कुटुंबांत मेळिल्ल्या जतने खातीर अर्गां तुका जेसू आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा खातीर अर्गां तुका जेसू आमकां बरीं शिक्षकां फावो जाल्ल्या पासत अर्गां तुका जेसू बरें शिकोवन आमकां मेळिल्ल्या खातीर अर्गां तुका जेसू बरो फुडार लाभयल्ल्या खातीर अर्गां तुका जेसू पोटाच्या ग्रासाक काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका जेसू बरें सेजरी दिल्ल्या पासत अर्गां तुका जेसू सेजऱ्यांच्या संगतपणां खातीर अर्गां तुका जेसू आमकां मेळिल्ल्या धार्मीक शिक्षणा पासत अर्गां तुका जेसू आमकां दोतोर
परतोन शिकयल्ल्या शिक्षकां पासोन अर्गां तुका जेसू शिक्षकांनी दिल्ल्या मार्गदर्शना खातीर अर्गां तुका जेसू आमच्या फिरगेजे खातीर अर्गां तुका जेसू फिरगेचे ताण मेळिल्ल्या आत्मीक बरेपणा खातीर अर्गां तुका जेसू फिरगेजेंत सेवा दिल्ल्या याजक आनी धर्म भयणी पासोन अर्गां तुका जेसू आमच्या फिरगेजेंतल्या देव आपोवण्या पासोन अर्गां तुका जेसू सक्रामेंताद्वारे आमकां कुरपेन बरिल्ल्या पासोन अर्गां तुका जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजा हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू काळजा हांव होगलां दिता जेसू हांव होगलां दिता जेसू हांव होगलां दिता जेसू काळजा हांव होगलां दिता जेसू हांव होगलां दिता जेसू हांव होगलां दिता जेसू काळजा. सक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद आमी मागता आसतना सर आमची हे सर्व आमी सोम्याक भेटयल्यात आमचे लागीं साबार आनी मागोवंक सांगला जायत्यो गरजो आसात म्हजे लागीं एका पिडेस्तान ताची गांठीची पिडा दूख गूण जावच्याक आनी एकल्याचो बालतेर बरो जावच्याक आनी साबारांची पिडा गूण जावच्याक साबारांनी म्हजे लागीं मागोवंक सांगला तांचोय आमी उडास काडया आनी आमचे वैयक्तीक गरजो आसात ते सोम्याक आमी भेटोवन दिल्यात ते सर्वांचेर सोमी आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी आतां मागया येद्या व्हडा सक्रामेंताक गीत गावया. येद्या व्हडा सक्रामेंता सास्त्रानामा कोरोया उर्विल्या रोपा बोधला नव्यो रीती आदार्या सोंगेच्या अस्तत्विच्या भावार्थाची वळदिव्या जशें बापा तशें स्फुरता उल्हासांनी स्तुतीसा सस्ना सस्ना एका स्थळ्यान रसिता तुका दोगांच्या स्मिरिना समासमी नावार्ता प्रार्थुया देवा ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. जेजूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मुजे जेजूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मुजे
पृथ्वीचार असणारा काकूळ तुझी राख दिवे तुझे लाभ देवा आमच्या काकूळदारा मानून घेता आम्ही सगळे सगळे संगे तू म्हूण सर्वे स्पर्धनी वर्णूक आमच्यान जायना पदवी तुझी कीर्ती कशी गाव तुझी कीर्ती तुका सोमिया वंदन तुका धरिया सरका पृथ्वीचार असणारा काकूळ तुझी राख जीवे तुझे लाभ देवा आमच्या काकूळदारा प्रणम तुका सोमिया वंदन तुका धरिया सरका पृथ्वीचार असणारा काकूळ तुझी राख जीवे तुझे लाभ देवा आमच्या काकूळदारा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्या भावा बहिणीनो पवित्र मिसाचे बलिदान भेटोवच्याक हांगासर आमी आसा आमी आज आमच्याच कुशेन आयल्या कोणी आमकां धाडूंक ना आयतारा जाल्यार कायद्याचे मीस म्हूण आसता कायदो पाळचे खातीर पूण हांगासर कायदो पाळच्याक न्ही तुमीच सोम्या ते आकर्शण बघून तुमचे गरजो खाण घेवन सोम्याक भेटोवंक आत्मीक अनुभव जोडूंक हांगासर आमी सकट सांगता आसा आमी मीस पेटयत आसतना मिसाक एक तेसांव वाजता थोडे फावटी विगार एनावन्स करता मीस पेटयतना याजाक त्या तेसावा खातीर आमी मागता सांगता आसा आमचेच वैयक्तीक एक तेसांव आसूंक जाय खंयच्याय मिसाक आमी हजर जाता आसतना आमची वैयक्तीक तेसांव कितें उडासा गाडया उंडो वायन भेटयत आसतना सोम्याक ते सर आमी भेटोवया सगळी आमची जीण भेटोवया आमकां तो कुरपण भरून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जाण मागया आमचें उणेपण पाताक आमची अस्कत काय ओळखून घेवया काकुलदारा देवाचें बक्षणे मागोवन नितळ काळजान बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया पाताक वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पददार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून देव सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात मा प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक भावो प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वासाक परजळीत मागणी आनी दुर्बळकायेची जिणी जियोवन तुज्या परजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुर्बळकायेच्या स्पिरितान
नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता हांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रात्मेच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सांत पावलान तिमोथीक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचा भोवमोगाच्या पुता तर वो सरसंगती तांकां शिकय आनी तांकां पाळोवंक लाय जर कोणी वेगळी शिकोवन शिकयता आनी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची अखंड उतरां आनी देवभक्त उर्चीत करता ती शिकोवन मानून घेना तर तो गर्वान फुगला आनी आपणाकच ताणें नेणारी कसो घेतला तर्काक तर्क आनी उतराक उतरां पाटी दिवचे भ्रांतेन तो भरला हाचे वरवीं मोसोरू मनस्ताप निंदा हल्क दुबाव आनी काबार जायनातली न्याय झगडी उपजावता हे सगळे आपणे गिन्यान तारार नातल्या आनी स्वताची वळख आलवण गेल्ल्या मनशां मदें घडटा दनपाळच्यान वर्ती ग्रेस्तकाय आसा वय पूण तृप्ती जोडल्या मात्री ग्रेस्तकाय लाभता आमी संवसारी येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता आसतनाय कांय व्हरूंक शकचे ना तर खावंक जेवंक न्हेसोवंक पांगरूंक आसा जाल्यार आमी दादोशीचय पूण ग्रेस्त जावंक आशेतेले ताळण्या पासाक पिश्या आनी लुकसाण हाडटेल्या वंदोन्या संपडटा कित्या दुडवाचो मोगच सर वायटाचे मूळ ही आशा दवरिल्ले थोडे बावडताचे वाटेतावन पयसन गेल्यात आनी आपली काळजां सबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यात पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या सरसंगतीक पाड कर नितीचो भक्तीचो विश्वासीपणाचो माया मोगाचो ससनिकायेचो आनी बळेपणाचो पाटलाव कर बावडताचे झूज उत्तम तरण झूज आनी सासनीक जिविताचे इनाम जोण घे ह्याच खातीर तुका आपणे मेळिल्ले आनी सभा साक्षा उजीर तुवें बावडताची उसारणी केली देवाचे उतारये श्लोक आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती बागी वायटा विघ्नाच्या वेळा दुस्मानांनी कापाडपणान म्हाका वेडो घाल्ले तेन्ना हांवें भियेजय कित्या तो आपणे विश्वास दुडवाचे दवरता आपूण व्हडल्या आस्तिवंत म्हूण अंकारान भरल्यात श्लोक आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती बागी दुडवान आपली सोडवण करूंक खंयच्याय मनशा साधना आपल्या जिवाचे मोल देवा फरी करूंक कोणाच्यानी जायना मोरान सुकोवंक कितलो दुडू दिल्यारी बेश्टे फोंडाक वेतलो तो वेतलोच श्लोक आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती बागी पेल्याची ग्रेस्तकाय वाडत गेली म्हूण कळवळ नाका ताच्या घराची कीर्त वाडली म्हूण सडबड नाका तो मेलो तेन्ना तो कांयच घेवन वचना ताणें जोडिल्ली कीर्त ताचे सवे फोंडान देवची ना श्लोक आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती बागी आपली जिणी आपले स्वार्थाक केली आनी आपणे बरें केल्लें म्हूण लोक म्हाका फुगारतलो अशें तो चिंतलो तरी पुर्वजाच्या जम्यान तो मेळटलो आनी ताचे बराबर काळोखान जिवन सरतलो श्लोक आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती बागी बापा सर्गा आणि संसाराच्या धन्या हांव तुका अर्गां दिता कित्याक सर्गा राजाचे गोठ तुवें ल्हानाक उक्ते केल्याय हालेलुया 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 सर्वेस
क्रेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो लुका पोरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करीत शारान शार आनी हळ्ळ्यान हळ्ळी पयन करून गेलो 12 जण सीस ताचे सांगाता आसले जेवसराच्या उपाद्रतावन सोडयलेल्यो आनी पिडे शिड्यांतल्यो गूण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताचे सांगाता आसल्यो 7 जेवसरातावन सुटका सोडलेली मगदलाची मोरी कुजा नांवाच्या हेरोदेच्या कारभाराची बायल जुवान सुसान्ना आनी हर साबार जाणां ही आपल्या दुडवा बदकेन जेजूच्यो आनी ताच्या सिसांचो गडसो सुदारसिताल्यो देवाचे उद्धार हे वाकणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावां भयणीनो आमच्या जिविताच्यो साबार संगत्यो साबार विशय आमकां कळीत आसात सांगत आस साबार संगत्यो आमकां कळीत नात ही पाऱ्याश कितें गी म्हळ्यार कळीत आसले विशय कळीत नातले बरी आमी जियेता मस्तपोटी कळीत आसा पूण जी आमची जिणी पळयतना आमकां तें कळीत ना सिगरेटीच्या पॅकेटाचेर स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ धुमापाना आरोग्याक हानिकारा बरयला कळीत आसा तरी वाडटा ओडता सोऱ्याच्या बतलेन ती बरयला आनी टीव्हीर पियोवचें दृश्य येता आसतना थंयसर ल्हानशे कॅप्सन घालतात आरोग्याक हानिकारा म्हणून कळीत आसा तरी पियेता कळीत आसलें शिकोवण करणी आनी थोडे फावटी दाखयना अनुश्ठान करिना म्हळ्यार ती शिकोवन जिविताची उतरां आनी सुत्रां कळीत आसल्यार नडत्यांत ती दिसून येनात आनी एक विशय कितें गे म्हळ्यार कळीत नातुल्यो संगत्यो कळीत आसा म्हूण चिंता आमी कळीत नातुल्ले कळीत आसा म्हूण चिंता म्हाका समा कळीत आसा हांवें सूख करूं ना कळीत आसचें तें सूख जाल्यार तूं थोडे फावटी तें सारकें म्हूण चिंताय एका तराच्या भ्रामे म्हळ्यार वास्तवीकता न्हय त्या भ्रामेंत तूं जियेताय चिंता एक फावटी अशें घडलें म्हूण चिंत्या तूं वाटेन वेता आसतना एकलो सदां पळोवंक मेळसो व्यक्ती तुका मेळटा सदां बरें करून उलयता पूण त्या एका दिसा तुज्या लागीं उलोवना पळोवनी पळयनातले बरें करून गेलो तूं कितें चिंताय तूं ताचे विशयान मस्त चिंताय कित्याक ताणें अशें केलें कित्याक ताणें अशें केलें ताका वडपण आयलां आसतलें पयशांचो अहंकार चडलो आसतलो ताचे दोळे दाट जाल्यात आसतले हांव ताका शिकयतां हांवें ताका कॅर करचो ना कोणें चिंतचें तुवें चिंतचें कोणा विशयांत त्या व्यक्ती विशयांत पूण कित्याक तो निजावन उलोवना तो ताच्या समस्याच्या तकली उणांत आसुल्लो घरा कोणी हुशार नातली देखून कोणायकी मेळोंक तो अर्जंट वेतलो सकाळीं ब्रेकफास्ट सयत करूं ना ताणें उपाशी आसा तूं त्या वाटेन वेताय म्हण ताणें गन्नें करूं ना ताणें गुमान दिवं ना तुका पूण तूं कितें चिंताय ताणें तुका जाय जाय म्हणून कॅर करूं ना म्हणून हांगासर कितें तुवें चिंतलें तें सारकें न्हय पूण तूं चिंताय तें सारकें म्हणून आमकां कळीत आसचे साबार विशय आसात तातूंत एक आमी म्हणचे आसा आमी येतना कांय हाडून येवना येतानाय कांय आमी व्हरिना हेरांनी सांगचें आयकलां आनी आमी जायते फावटी सांगलां रित्या हातांनी आयल्या रित्या हातांनी वेतेल्या हें कळीत नातलें कोणीय नात पूण आमची जिणी पळयतना तें कळीत आसलें बरें जियेनात मरणाक घालच्या पॅन्टाक आनी शर्टाक बळसां नात खंय
कित्याक म्हळ्यार की तांचो व्हरूंक जायना आनी व्हरूंक सादें आसल्यार तुका व्हरूंक सोडनात, बिलकुल सोडिनात तुका. पेटयेक दमपणें दमच्या पयलें तुज्या कानांत कितें आसा, तुज्या गळ्यांत कितें आसा सकट ओडून काडटात आनी दमणें दमसो काडून सायडीक आसल्याक दिता. देखून तुका व्हरूंक जायना, पूण मोण असल्यार तुका व्हरूंक सोडिनात. इतले कळीत आसोनी सबार पावटी आमची जिणी कशी आसता. लायच्या वाचपांतलें पयलें एक वाक्य आसा, त्या बायेन बरें करून वाचलां तें वाचापो, तुमी बरें करून आयकलां आसतलें. तें वाक्य सांत पावलो तिमोथेक बरोवन सांगिल्लें, आमी संवसार येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना, आमी संवसार सोडून वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचें ना. स्पश्ट कळीत आसा. तर वो हरबो सुकयतावन आयलो आमकां, हरबो सुकयतावन आयलो, आशा कयतान आयले, मेल्लें सकट पुंजोवन दवरचें, भावाचो वांटोय भयणीचो वांटोय भितर घालचो. ही स्वार्थाची प्रवृत्ती आसा पळया मनशा जिवितांत कशें प्रवेश जाले. आमकां मरतना व्हरूंक सादिना. आपणाचें कितें सकण आसा थंगाच सोडून आमी वेता म्हूण कळीत आसल्यार एका माडा खातीर, एका माडये खातीर, 2 फीट मातये खातीर, व्हडली मांयच्या कानाच्या भांगारा खातीर, आवयच्या चैनी खातीर, मलगाड्यांच्या आस्ती खातीर कितले क्रिस्तांव आमी आज लढाई करून पडटाव, मारपार करताव. कित्याक ही वर्सां घातल्यान आमचे केज्यो जाग्याच्यो पुलीस स्टेशनांत कोर्टींत आसात. थोड्यांनी अर्द्या एकऱ्या जाग्या खातीर करशिल्ले पयशे, ते पयशे वट्टू गेल्यार 5 एकरे जागो काणगे येता आसलो तांकां. मागीर म्हणटात येतानाय हाडूं ना, वेतानाय व्हरूं ना. जायत्यो पंचायती आसात, इगारा सरशीन पंचायत घेतात, सबार पंचायत्यो जाग्याच्या जाल्या लढाये खातीर. संवसारांत ग्रेस्त जावंक मनीस आशेता, आशा पाडणे, आशा बरेच. पूण आयच्या वाचपांतले आनी एक वाक्य पळया. ग्रेस्त जावंक आशेतेले ताळण्यांक, फासांक, पिश्यां आनी लुकसाण हाडटल्या वंदोवण्यांक सांपडटात. कित्याक दुडवाचो मोगस सर वायटाचे मूळ. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाच्या वाटेतावन पयस सरून गेल्यात आनी आपलीं काळजां साबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यात. काळजां सेंसची पियाव सिंजो आमकां कळीत आसा. काळजां सेंची बोदुकेस्त जिवीत तीर्थकूट जावन वता. बेजाराय, खरंदाय, नासमाधान कुटुंबां तुटल्यात. काळजां सेंची मनशाक वस्तूंची, पयशांची आशा खंयच्या एका स्थितीक व्हरून पावयता पळया. पयशा भांगारा खातीर मनशा संबंद होगडावंक मनीस तयार आसा. पयशा मुखार संबंदाक माळस बांदिना. भाव म्हणलो संबंद, भयण म्हणलो संबंद, आवय बापय म्हणलो संबंद म्हळ्यार लेकी नासतना पयशांक पयिल्लो जागो आसा. संबंद तुटल्यार व्हडना, म्हाका पयशे मेळ्ळ्यार जाले. सांत जाकोब ताच्या पत्रांत 4थ्या अध्यायान सांगता, 3ऱ्या अध्यायांत आराधनाच्या वेळार जिबे विशयान सांगिल्लें. आतां 4थ्या अध्यायांत एक वाक्य अशें आसा, सांत जाकोबाची उतरां. तुमचे मदें लाडाय आनी झगडे खंयतावन उपजाता. तुमच्या कुडी विश्वा भितर झुज मांडटेल्या खोट्या वडण्यान ताव न्हय. तुमी आशेतात ती वस्त तुमकां मेळना, देखून खुणी करूंक सयत तुमी तयार. तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुमी आशेतात तें तुमकां मेळना. त्या पासून तुमी झगडतात आनी लढाई करतात. न्हय गे. जाकोबान मस्त वर्सां पयलें सांगिल्लीं उतरां आज ती करी म्हूण दिसतात आमकां. खुणी करूंक तयार. पळया न्यूज, पळया TV न्यूज, वार्तापत्र पळया. हर एका दिसा म्हणल्यार बरी आस्ती खातीर, पयशां खातीर, भांगारा खातीर खुणी मर्डर जावचें आमकां पळोवंक मेळटा.
पैशा आस्तीक लढाई करणं आज कितलीं कुटुंबां धरणी कापटल्यात, कितल्या घरांनी आनी दुस्मान काय आसा हें आमकां कळीत आसा. शिराकाचो ग्रंथ तांचो 31 अध्याय तांतली पयलीं 4-5 वाक्यां अशीं आसात. ग्रेस्तकायेक लागून कळिल्ली न्हीद मनशाची कूड बागयता, चिंता ताची न्हीद पयस करता. तशें मनीस जागो आसतना करता ती चिंता ताका न्हिदोंक दिना. ग्रेस्त मनीस दन दिवे पुंजांक वावुरता आनी सुशेग घेतना तो मजा मारता. भांगाराचो मोग करता तो निरापराधी म्हूण लेखूंक जायना. जो दुडवा फाटल्यान वेता तो दुडवा वरवीं वांकडी वाट धरता. भांगारा वरवीं जायत्यांचो नाश जाला. ही शिराकाच्या ग्रंथांतली उतरां. ग्रेस्तकाये खातीर मनस्ताप झगडें हें कोणा मदें घडटा? कोणा मदें कोण झगडटा? हाचे वासाप सांगता ते कोणा मदें घडटा गी म्हणून आपल्या गिन्यान थाऱ्यार नातलेल्या आनी स्वताची वळख आळवून गेल्ल्या मनशां मदें घडटा. स्वताची वळख आळवून गेल्या सतस म्हणलें कितें म्हूण कळीत ना आनी सत वळखूंक तयार ना तसल्या मदें हें सकट घडटा. तर ग्रेस्त काय म्हळ्यार कितें? ग्रेस्त जावन आसचें कशें? सकट आसलो भांगार आसलो ग्रेस्तगी. ग्रेस्त जावन आसचें म्हळ्यार तृप्तेन आसचें, कंटेंटमेंट म्हणटा आमी. दादोशी आसचें, दादोशी जावन आसचें. कितें इल्लें आसा तांतूं संतोश भोगचें तें जावन आसा ग्रेस्तकाय. शेक्सपियर एका राया विशयांत उलयता. तो राय ताचो वेश बदलून या आपूण राय म्हूण दाखयनासतना ताच्या राज्यांत भोंवतलो. एक रानांतल्यान वेता आसतना दोग शिकारेगर ताका मेळटात आनी शिकारेगर लागीं सांगता हांव राय म्हणून. ते जाल्यार राय ते दोग शिकारेगर ताचे लागीं विचारतात तर तुजो कुरो खंय आसा, तुजो मुकुट खंय आसा? अपुरबायची एक जाप राय दिता. म्हजो कुरो म्हज्या काळजांत आसा, म्हज्या माथ्यार ना. म्हजो कुरो म्हज्या काळजांत आसा, म्हज्या माथ्यार ना. काळजांत कुरो वाचल्यार माथ्यार आसच्या कुरोवाक सोबाय आसा. भायल्यान आसली ग्रेस्तकाय बऱ्या संगतीक उपाय केल्यार काळजाची ग्रेस्तकाय सडटा. ग्रेस्तकाय भायल्या वस्तूंनी मेसची न्हय. ग्रेस्तकाय काळजाचो गूण, काळजाची तृप्ती, काळजाचो संतोष ही जावन आसा खरी ग्रेस्तकाय. एपिक्युरस म्हणलो एकलो तत्वशास्त्री फिलॉसॉफर सांगता कोणाक पळय इल्लेशें पावना ताका कितेंच पावना. इल्लें दिल्यार पावना पळय ताका कितलें दिल्यारय पावशें ना. म्हळ्यार कोणाक इल्लेशें तृप्ती दिना ताका कितलें आसल्यारय तृप्ती ताका मेळना. आनी एकल्यान त्यास एपिक्युरस लागीं विचारलें एकल्याच्या संतोशाचें सिक्रेट कितें? एकल्याच्या संतोशाचें सिक्रेट कितें? तो म्हणटा मनशा लागीं कितें आसा पळय ताका कितेंच कुटसी नाका. जायतें आसा ताका कितेंच ॲड करिनाका. बागा ताच्या आशेंतलें काळजा म्हणत आशे आसा पळय तांतलें इल्लें काडा. तें जावन आसा संतोशाचें सिक्रेट. व्हड व्हड व्यक्ती, महान व्यक्ती तांचे लागीं सड नातलें कितें आसलें तांतूं तें तृप्ती जावन आसलें. कोणाय चिंतचें नाका. आमचे मालगाडे, आमचो आजो आजी आतां आमचे लागीं कितें आसा तें सकट तांचे लागीं नातलें. जेवंक सयत नातलें. मीठ मिरसांग पणस जावचे वेळार मिठान घालचें गरें. तेंच पावसांत गांवचें आसलें. पयण करी जें आसलें. आयताराच्या मिसाक शुक्रारा सोनवारा बायसारा जें आसलें. कुमगार काण घेतना राती मध्यानाच्या वेळार तावन एक थेंबो थिंपी घेवंक नातली. थिंपी गेल्यार कुमगार काण घेवंक जायना, उपास मोडटा म्हणून. तसल्या कश्टांत ते जियेल्यात. तांकां तृप्ती आसली. खाणाचो तत्वार आसलो पूण तृप्ती आसली.
लाकोर्डेर म्हणलो एकलो प्रख्यात प्रसंगदार सांगता आधुनीक काळाच्या मनशाचे व्हडली एक आडकळ कितें म्हळ्यार आपणा लागीं कितें इल्लें आसा तांतू जियोंक कळीत ना. आज आमकां इल्ल्याशा वस्तूंनी जियोंक कळीत ना. जायतें जायचें आमकां इल्ल्याशांत एडजस्ट करूंक मॅनेज करूंक आमकां कळीत ना. जोडुल्याच्या चड आज करशीत हांव जोडुल्याच्या चड करशीत हांव गरजे खातीर न्हय बगार मर्जे खातीर करशीत हांव. कोण मर्जे खातीर करशिता ताका गरजेक पावना. आमी देवान दिल्ले स्विकार करया. आसल्या विशयांत संतोश पावया. नातलें चिंतून वचून नातलें चिंतूंक वचून नातलें जोडूंक लढाई करन आसलो संतोश होगडावचो नाका. संबंद आमी होगडावचो नाका. डिवीची एकलो प्रख्यात कन्नड कावी तो अपूर्बाचें उतार सांगता. तें उतार गव्हर्मेंट बसार बरोवन आसता. ड्रायव्हराच्या फाटल्यान म्हळ्यार ड्रायव्हराच्या पाठीर न्हय ड्रायव्हरा बसो जागो आमकां अशें रावतना दिसता. तांतू बरयला ती उतरां इरुवा ಭಾಗ್ಯವ ನೆನೆದು ಬಾರೆನೆಂಬುದನ್ನು ಬಿಡು ಹರುಷಕ್ಕಿದೆ ದಾರಿ. ಇರುವ ಭಾಗ್ಯವ ನೆನೆದು ಬಾರೆನೆಂಬುದನ್ನು ಬಿಡು ಹರುಷಕ್ಕಿದೆ ದಾರಿ. तुका आसचें भाग चिंतून संतोश पाव. नातल्या विशयान चिंती नाका. आसले तुका आसचें भाग चिंतून तुका मेळणातल्या विशयांत नातल्या विशयान चिंतचें सोडू हीच संतोषाची वाट. ಇರುವ ಭಾಗ್ಯವ ನೆನೆದು ಬಾರೆನೆಂಬುದನ್ನು ಬಿಡು ಹರುಷಕ್ಕಿದೆ ದಾರಿ. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वासन खतखतीत मोगान भेटयिल्लें मागणें आनी कलतेपणाचें सादें जिवीत तुका मानवालें. हेच शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सरतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोश बरीत काळजाच्या उमाल्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वासप असोत आमी तुका दिन वासता. भावार्थाच्या आनी मागण्यांच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावंक फावो केलो. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमचीं काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जलयता
आणि ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून देवदूता आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस करतो, सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पौराचे नावी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काळस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारावतले, हे म्हज्या उडासा करात. Bavarta so good purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरण आमी सांबाळपा. तुझे पुनर्जीवन फोड आमी परगडता. तुझ्या येण्यास सौम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रगात सेवतेले आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी ह्या सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुज्या पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे मे सांगाती भगवान जुसे तिसो पोती, भगवान धर्मदूत भगवान जुसे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वांगन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सम्यान आमकां मागोवंक शिकयलां आनी आमी सबार पोटी हें मागणें केलां. आतां भक्तीपणान हें मागणें आमी करता आसतना सर आमच्या गरजां पासत
कोणे मागोवंक सांगला तांच्याय गरजां पासो तूं मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां ये, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे शिकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परां सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बागांनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कुलतेन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्तां तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर देश घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत्या राजोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त ग्रेस्त तरी आपणाक सखाली केल्लो आनी आमी काळजाच्या ग्रेस्त कायन जियेजय म्हणून आमकां उलो दिल्लो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. तुमचे भितरांचे म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका मेळटली. आत्म्याक म्हज्या कटाय दिवचे तूं जावन आसाय काणत्म्याचे. आत्म्याक म्हज्या कटाय दिवचे तुका अर्पिता काळीज बोजे. सदांच थंयसर तर बिना तुजे आशिर्वाद सोबिया. हांव लावेता दर्या आशिर्वाद लावेता सेम तुका सदां.
देवा आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या बागे दिसा तुज्या पवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दादोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी सवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुजे एकवटांत जी येवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळीत शिकोवणी आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी वळख खबर परगटूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. आतां संभ्रामीक आशिर्वादाक आमच्यो तकले आमी बागोवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव दयालयान तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां सर वायटा वेगनांतले निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरी तुमकां भावार्थान बरोवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबाची न्ही बऱ्या करण्यांनी सफल करो. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदांच रावो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडणुकार. गाळ बाबा भयणीनो ह्या पवित्र जळार सांजुजे वास बाबा मुखांत्र बरे पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले तुमचे सर विरादे सुफळ जावं दी म्हूण आमी मागता. आमचे मदगात गोंयकार आसात दय करून सर गोंयकारां एक पावटी उबे रावतात की गोंयकार गोंयांत हांव आयिल्लीं. तुमकां सोमेस्तां मोगाचो स्वागत हांगासर ऑन बिहाफ ऑफ फादर Assisi Rebelo, the director of this shrine, and on my behalf and also on behalf of all the devotees, a hearty welcome to you all, and we pray that all your intentions will be fulfilled. आयच्या दिसाचें भक्तीभवन उसेलवणेल्ले जावन आसात मराठीक बापू जॉन डिसोजा. प्रस्तुत आमच्या वाराड्याच्या एलियार पदा फिरगजीचे विगार कुडीन मोटवे तरी भोव हुशार आनी चुरूक आमकां तांच्या सर्मावरस कळ्ळें, तांच्या आराधना मारिफात कळ्ळें. मुर्ती चिक्कादादरू कीर्ती दोड्डादू म्हणून कन्नडांत एक सांगणी आसा. त्याच प्रकारे आमचे बापू जॉन डिसोजा मुगाळ ह्या जाग बापानो तुमी आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सवें सांगात पण दिलें. मी सनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. सर भक्तिका आनी पूर्ण शेताच्या डिरेक्टर मनादे Assisi बापांच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या आमी सामाक सर्व आमी बरें मागता. कुमसाराक संगातपण दिल्ले आनी कुमक केल्ले फरंगी पेटे कोवेंताचे याजाक मनादीक जीवन आनी मनादीक नवीन तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावांक सर्व जैत आमी मागता. कांताराचे भक्तीपण मुखेलपण घेवचो मानेस सायमन पायस आनी ताका संघात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस विवियन, डिवायन वर्ड चॅनेलार प्रसार करच्या मालाक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बांदीक देव बरें करूं. सांजुजे वास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता. बसया मुखाचेनो ह्या पुणथळार जायती अचर्यां घडटात. फातयेन विश्वासान मागल्ल्यांक जुजेवास बाप
धाराळ मापान फावो करता आनी एका रुजवात सबार आनी येदोळेच आमच्या कडेन सांगला आनी थोड्यांनी तुमी टीव्हीचेर घालीचय देखून टीव्हीचेर घालची म्हजी आशा न्ही पूण तें बरेंपण लाभलें तुमच्या उतरांनी हेरांक पावोवन दी आनी त्या मुखांतर हांगासर जुजेवाज देवा तावन दैवीकपण मनशाच्या जिवितांत जोडून दिता म्हणली एक खात्री लोकांक तावनूच पावोवन दी म्हणली आमची आशा आनी हांगासर जायते ते सावां पयस थावन लागीं तावन कोंकणींत हिंदींत इंग्लिशांत मल्याळां पुरा भाशेनी हांगासर बरोवन येतात कितें हांगासर बरयलां आमकां समजनातलें ताका कळीत आसा आनी तो देवा कडेन सांगून आमची आशा सुफळ करता म्हणली आमची पातयणी देखून ही सर्व तुमचे हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांचे इरादे जुजेवाजाच्या पांयतळी भेटोवन देवाक तावन तो आमकां सगळें फावो करून दी करता म्हणलो विश्वास आमी ह्या घडये उचारया. मोगाच्यान तांतू बरयली आयिल्ली इरादे ते तशावां हांगासर बरयल्ली आसात आनी बरेंपण लाभल्यांनी अर्गां दिल्लीं हांगासर आसात देखून हांव सर नंबर सांगना पूण कोणें कितें आशेलां तें सगळें देव तांकां फावो करून दी. अर्गां जावन आयिल्ली बरी भलायकी दिल्ल्याक तेगांनी अर्गां पाठयल्यात काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्याक अर्गां परिक्षेंत बरें फलितांश मेळ्ळ्याक अर्गां एमकॉमांत बरें मार्क्स मेळोवन डिस्टिंक्शन लाभल्ल्याक अर्गां कृषीचेर बेसांव घाल्ल्या खातीर अर्गां वायटा विज्ञान ते राखून व्हेल्ल्याक अर्गां बोरवेलांत बरें उदक मेळिल्ल्या खातीर अर्गां हातीन धरिल्लें काम बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर म्हाका लोपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां पाठयल्यात बरी सैरीक मेळिल्ल्याक दोगांनी अर्गां दिल्यात बरें आशिल्लें काम लाभल्या खातीर त्या गांनी अर्गां पाठयल्यात कुटुंबांत शांती समाधान मेळिल्ल्याक कुटुंबांची अर्गां पाठयतात सायकियाट्रीक पेशंटाची पिडा गूण जाल्ल्या खातीर जुजेवाजाक अर्गां पाठयल्यात पिडेशिडेंतलें अवघड अपायांतलें विघ्नांत हांव राखून व्हेल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात शिकोवंक बरी मोत लाभल्या खातीर अर्गां दिल्यात. ते सवां इस्रायलाक वचोंक भाग फावो जावच्या खातीर दोगांनी मागला परगांवांत वचोंक विजा मेळच्याक तेगांक मेडिकल बऱ्यान जावच्या खातीर एकल्यान मागला कोंकली आनी उस्मड गूण जावच्या खातीर सबार आनी मागला. ह्या दिसांनी पिडा चडोनंत आसा ह्या सर्वांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर किडनी स्टोन वचोंक तशें फिट्स गूण जावंक दोगांनी मागला इन्वेस्ट केल्ले पयशे बेगीन फाटीं मेळच्याक घुमटी दूख आनी तकली फडाफड ताप गूण जावंक सुमार 5 जाणांक फिक्स्ड डेपॉझीट केल्ले पयशे बऱ्या तरान फाटीं मेळोवन दोगांक चिंतिल्लें सकट काम पंथाक पावोवंक एकल्या गव्हर्मेंट परिक्षेंत बरे अंक मेळोवंक दुबयंत बरें काम मेळच्याक कामांच्या सोदनेर आसल्या एकल्याक थंयसर बरें काम मेळच्या खातीर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक आनी बरें गिरायकी मेळोवंक शांती समाधान मेळच्या खातीर 5 कुटुंबांच्यांनी मागला पांय दूख गूण जावंक दोगांक पॅरालिसीस जाल्ल्याक एकल्या बरी भलायकी मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक 11 जाणांक बरें काम मेळच्याक 4 एलर्जी गूण जावन मेडिकल पास जावंक एकल्यान मागला बरी भलायकी मेळच्या खातीर 8 जाणांक अवघड अपायांतले राखून व्हरचे खातीर शिकोवंक बरी मोत आनी शिकल्लें उडासान दुरोवंक आनी बरें मार्क्स काडूंक 4 बऱ्या गुणान वाडोवंक हातीन धरिल्लीं कामां पंथा पावोवंक राग उणो जावंक घर बऱ्या तरान विकून वचोवंक घराचें लोन आनी रीण फारीक जावच्या खातीर दोगांक घराचें काम बेगीनच पंथा पावोवंक दोगांक एका भुरग्याक बेगीनच चलोवंक आनी उलोवंक जावच्याक पाट हात पेंकाट दूख दोंपराची दूख गूण जावच्याक शुगर गूण जावच्याक इंटरव्यू पास जावंक आनी बरें काम मेळोवंक दोगांनी मागला भुरग्याच्या देण्या खातीर 7 जाणांनी मागला 5 वर्सां राखून आसची घडी येवन मोगाक जैत मेळोवंक ती आशेतात एका तरणाट्या परगांवान बरें काम आनी CV इंटरव्यू पास जावंक पप्पा मम्मीक बरी भलायकी आनी घरांत शांत समाधान मेळच्याक तेगा कुटुंबांक BP आनी शुगर आनी थायरॉयड गूण जावंक डिग्री शिकोवन आसच्या एका धर्म भयणीक बरी मोत आनी बरें मार्क्स काडूंक कृषेक बरें फळ मेळोवंक युरोपाक वचूंक पासपोर्ट एम्बसी जावच्या खातीर सुरवात केल्लें ल्हान बिझनेस बऱ्यान जावच्याक देवबिरांतीन वाडोवंक
OET एग्जामान बरेंकन बरोवन पास जावंक राती न्हीद पडोवंक राग पयस वचूंक जाग्याचे समस्ये सारके जावंक रेकॉर्ड सारके जावंक 2 कुटुंबांच्यांनी मागला हार्टाची पिडा मोतीची पिडा दान दूख गूण जावंक आंगार आसली दूख गूण जावच्या खातीर माडार्थोन पडोवन उठोवंक जायनातिल्ल्याक उठोवन सारकें चलच्याक बरी भलायकी मेळच्याक कोर्ट केस इत्तेर जावंक आनी जाग्याचे रेकॉर्ड बऱ्यान जावच्या खातीर जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीत हांव राखोवंक कोर्ट केस इत्तेर्थ जावंक पाट हात पॅन कार्ड दूख गूण जावंक फिक्स डेपॉझीट केल्ले पयशे बऱ्या तरान पाटी मेळोवंक पॅरलीस आनी गँग्रीन गूण जावच्या खातीर दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक रीण फारीक जावंक हातापायांची गांठी दूख गूण जावंक मायग्रेन समस्या परिहार जावन तकली फटाफट रावोवंक एका तरणाट्यान मिसाक वचोंक कुटुंबांची मागोन आसात इंटरव्यू पास जावंक आनी बरें काम मेळोवंक पिडेस्ताची साखरी करूंक बरी भलायकी मेळोवंक शुगर नॉर्मल जावन पांयांचो घाय बेगीनचो गूण जावंक एका ल्हान भुरग्याची कोंकली गूण जावंक एकल्याच्या आंगाची खतां एलर्जी संपूर्ण गूण जावंक फिनलँडाचें काम बेगीन जावन कॉल येवंक मागतात दुबईंतले बिझनेस बऱ्यान चलोवंक दोळ्याची खरोस एलर्जी हात दूख गूण जावंक HIV पिडेस्ताक तिचे दूख सोसूंक तिका आदार मेळच्याक मागता UK पावल्ल्या एकल्याक शिकपान जैत बरें पार्ट टायम काम मेळोवंक मागता पांयांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावन घाय बेगीनच गूण जावंक आमाल पिवणे आनी मादक वस्तू खावचे सोडून सोडूंक तेगांक आशिल्ल्या गांवांक बऱ्या कामांची बऱ्या सांबाळाची विजा मेळोवंक इज्रायलांत विजाचे समस्ये परिहार जावंक वायट संगतीतान पयस रावंक एलर्जी गूण जावंक पांयांक बोळ तशें पांयांचे खिळे गूण जावंक इस्कॉलांत परमनंट काम मेळचे खातीर दुबईंत आनी UKंत बरें काम मेळच्याक एकल्याचें नेबॉश एग्जाम जावच्याक BED फर्स्ट इयर सेमिस्टर बरें मार्क्स मेळच्याक टिचरीक बरें धैर्य आनी कॉन्फिडन्स आनी एक्टीव जावंक PhD करतना येवचे समस्ये फूड करूंक CA एग्जाम बरेंकन शिकोवन पास जावंक दोगांक पांयांक बोळ येवंक आनी पांयांचे खिळे वचूंक बायबल वाचूंक बरें मन ह्या सर्व तेसावां खातीर आनी सांगाताच सबारा आमी आमची तेसावां घेवन आमी आयल्या आमची सर्व तेसावां आनी ह्या पुणथळार जुजेवाजाच्या नांवांक विविध रितींनी कुमक करच्या आदार दिवच्या विविध रितींनी बरें आशेवच्या हांगासर भक्तीपणाक आदार दिवच्या सर फादराबांक बरें मन दाखोवच्या सर्व धर्मिश्टांक विविध रितीची कुमक दिवच्या हर एकल्याक प्रत्येक जावन हर एका शुक्रारांनी रांदपा मुखांत्र आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ करतल्यांकी जुजेवाज बाप देवातान सर्व बरें फावो करून दी आनी मोगाचें न्हू आमी हर एकलो एक ना एक संगत आशा बोगाप मागणी घेवन हांगासर आसा आमी मागता आमच्या इराद्या खातीर पूण ह्या घडये आमी एकामेका खातीर मागया आनी मागल्लें देवा म्हज्या उजव्याक म्हज्या दाव्याक म्हज्या मुखार म्हज्या फाटीन आशिल्ल्यांक जुजेवाजा मुखांत्र तांणी मागल्लें आशिल्लें तांकां तूं फावो करताय म्हणल्या विश्वासान सर्व आमी दिंबी घालया हात वयर घालया एक आमच्या पांय एक नमान मरी एक आनंद बापा आनी मारेकार पिडेक वळख जावन कॅन्सराचें किमो घेवंक आसचें कॅन्सर म्हणून आयकून देदेस्पर जाल्लें आनी मारेकार पिडेचें नांवां आयकून भिरांतेन बरयल्ल्या त्या पिडेस्तांक तशें त्या कुटुंबादारांक धैर्य मेळोवन दी जुजेवाज बाप तांणी आशेवच्याके पयलें तांकां बरेंपण फावो करून दी म्हणून आमचे मागणें हात वयर घालून आमी भेटोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज समकाय तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दिव आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिसांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवाड नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेसो भगिवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडये आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जसो आनी सदा सर्वदा आमेन दिंबी घालूंक जावची आमी दिंबी घालया कित्याक ह्या थळाची विशेशता दिंबयेर पडोवन मागल्लें जुजेवाजान
जोडून घेतले तर तुका आनी म्हाका कित्याक जायना. दिंबेर पडया तांची आमी दिंबेर पडून भरवशान पातयेन आमच्या गरजांनी देवा तुजें बेसांव दी म्हूण मागया. सांजुजे वासाची लदीन सोमिया काकुळदामची कर, सोमिया काकुळदामची कर, क्रिस्ता काकुळदामची कर, क्रिस्ता काकुळदामची कर, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता दयेन आयकमका, क्रिस्ता दयेन आयकमका, सर्गींच्या देवा बापा, काकुळदामची कर, देवा पुता संसाराच्या तारका, काकुळदामची कर, देवा पवित्र आत्म्या, काकुळदामची कर, सांतिसिमा त्रिंदादी एकास देवा, काकुळदामची कर, गोंयच्या बेणवलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, आपल्या आवय बापायच्या देवस्पना वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, दुबळे गयाजिनी जियो सुकृत जावं रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, सगळ्या किनाऱ्यान पयतपणाचो परमळ पासरल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, श्रीलंकान दगजोनी संपडल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, मरियमाय सवाक जावन आपणाक मरियमाय जातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाचवून वेच्या कथोलिक बोबार जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, पंथाचे भक्तिमतान मरियमाय समोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजांत पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, देवाचेर बोबार दोन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनुवार धैर्यान सोंसल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, बाबार्थ सणून पयस गेल्ल्या शिड्यांक एका गवळ्या कालिणा धाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सृश्टी हाडून पेसाडल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडचले, समकाय समिया, देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडचले, नाय कमकाय समिया, देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडचले. काकुळदामची कर, नवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तू आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीतान देवाचे बेसांव आमकां वाटीत आसाय. तुझे जीवन आमकां एक आदर्श, तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणे मेल फांग तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे जितां प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटतले, तुझ्या जिणेन देवाचो परमीत मोग तुवें भोगलोय आनी दोस्त मोग हजारो लोकां वांटच्या सुटसुटीत जालोय. अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडलेल्या सश्टी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचे उतार प्रकट कर, सक्रामेंत दिवन देवा सृश्टी हाडले. हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना, कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचे उतार प्रकट करून आमची काळजां उरपेस्त कर. पेल्या जपाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय. तांच्या खर्चांत तूं पावलोय, तांची दुकां तुवें बसली, तांच्या जिणेन नवो भरोसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हान भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपून जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलें आसता. जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टदल्यांत पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळा सुकलोय. सरकारान देवा संगीत आसाय, तेन्ना तुजी मोगाळ दीस आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांत तूं पाव आनी आमचे देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासून देवा लागीं विनंती कर. सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनाच्या सरपासांत आमकां राखून व्हर. वाडत्या गाडवेच्या संगती बली जावन दिवं नाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमाच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ते आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुज्या संगता संगींच्या घरांत सत्सा जिणेचे भाग आमकां फोगो कर. आमेन. सम्याचे नावी आमचो आदार, सर्गाचे संसार, सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया.
सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. त्याच परी तुज्या सेवकां सांजुजे वासान आपल्या जिणी आनी मोरणान जायतीं आजापां करून ती सुमावाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. त्याच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. ह्या घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारणतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. आज सांजुजेवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोश एका देवा तावन येता. तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी आमकां बरो. आमेन. सांजुजेवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. आमेन. सांजुजेवास सर्गींच्या राजांत बापाचे एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हणली सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडून ससनाक संतोश भोगूंक फावो. आमेन. आनी त्याच सोडून दरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सोवे आसो. आमेन. सर्गीच्या वाटे चलोन शिकार आधार चलो आधार लावोय चढून दी कृपा दी आमकां उर्बा माया मोगा सोलोच्या मागोन दिता सांजुचे वास बाबा मोगला पाणी Papa, matau besa, sukor korum, ogamisa, devache kushe, ami kalzancha, devi kurta magundi munda lembaka.
बरे आशीर्वाद देवा सांजे वास बापा आमकां तो नेतिकार भगीवन वर्साचे कृपेनिवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.